प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज सांफ्रान शेवेराच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक आमी कुटुंबाचेर नियाळ कोत्ता. फॅमिली लायफ. कुटुंब देवान घडून हाडला. फॅमिली is of divine origin. I mean to say that it comes from the hands of God. देवान आदामाक रचलो आनी आदामाक एक बायल दिली आनी देवान ह्या पयल्या कुटुंब घडलें ताचेर बेसांव घातलें आनी म्हणलें वाडात आनी चडयात संवसार बोरात. सो पयलें काजार पयलें कुटुंब देवानूच मनशाक रचून हाडला आनी देवानूच हें काजार केलां आनी जेजून हें काजार एक साक्रामेंत करून दवरला. म्हणटकूच काजाराच्या जिविता उद्देशी कुटुंब घडोवन येता. काजार ना कुटुंब ना. आमचे मदें जायतीं जाणां आयज कोर्ट मॅरेज कोत्तात, सिवील मॅरेज कोत्तात, भायल्या गांवांत वयतात आनी एका घरांत एके कडेन रावतात, पातकांत रावतात. दे आर पब्लीक सिनर्स. काजाराचे रेस्पेर केले बगोर आमच्यांनी क्रिस्तांवांच्यांनी एकठांय रावंक जायना. It is a sin if anybody is staying together as husband and wife under the same roof, if they are not married in the church, it is a sin to live together. Patok. आणि जायते पावट आमी भायर वचूंक जाय म्हूण पेपरां घालून घातल्यात. हांव म्हणटा तुमी हांगा रेस्पेर करीन नासतना कित्याक वयतात? पेपरां घालूंक टायम मेळ्ळो पूण इगोर्जेंत रेस्पेर करपाक टायम ना. ना आमकां बरें करूंक जाय. कोण सांगता बरें करूंक जाय म्हूण? कितें बरें करूंक जाय? एका दिसाक म्हजेशी एक जोडी आयली. फादर, आमकां काजार जावची कशी आसा पूण आमचे लागीं पयशे नात. हांवें ताचें रेस्पेर केलां. कशें? इगोर्जेंत मीस केलां. बायलान इगोर्जेचे केक कातरल्या आनी काबार काजार. हॉल बील कांय ना. कोण सांगता 4-5 देड्यो करूंक जाय, हें आनी तें व्हडले व्हडले हॉलांनी करूंक जाय. बट तुमी हॉलांनी करूंक रावतात पूण यू आर लिव्हिंग इन सीन. पातकांत जियेतात गोबायल कशी रेस्पेर करिनासतना. आनी कोण तुमी सांगोना हेचेर उलयना. इट इज अ सीन टू लिव टुगेदर विदाउट द सेलिब्रेशन ऑफ द नॅप्शल रायट इन द चर्च. म्हणटूच आमी ओळखून घेवंक जाय की देवाचें बेसांव आसूंक जाय. कोर्टांत काजार जाली, सिवील मॅरेज केली, दॅट इज नो मॅरेज फॉर द चर्च. इगोर्जेंत कुटुंब सुरू जाता काजारान. What is kazar? What is marriage? Marriage is a covenant of love between man and a woman with openness towards procreation. I repeat, marriage is a covenant of love between man and a woman with openness towards procreation. दादलो काजार जायना. बायल काजार जायना. देवान घडला, आदाम रचला, आदामाक बायल दिल्या. सो काजार इज अ कव्हनंट ऑफ लव बिटवीन मॅन अँड अ वुमन. दादलो आनी वस्तोरी. दादलो आनी दादलो न्हय, बायल आनी बायल न्हय. काजार इज नॉट जस्ट मियरली एन एग्रीमेंट, इट इज अ कव्हनंट, करार. आनी जेन्ना कव्हनंट म्हणटा देव येयलो. देव नासतना आमचें क्रिस्तांव काजार म्हणूंक जायना. देव आसा आसूंक जाय आनी देव बांदता एकठांय
दोन काळजां एक करता, एकवट हाडटा, देव बांदून हाडटा. एंड इज अ कव्हनंट ऑफ लव, मोगाचो. आनी कसलो मोग तो. आनी ह्या काजाराच्या मोगाची बुन्याद खूंय मेळटा? कालवारच्या दोंगरार, खुर्साच्या पलंगार. जो जेजून मोग दाखयला, शिममेर नासलोलो, अनकंडिशनल लव, डिसइंटरेस्टेड लव, सेल्फलेस लव. जो जेजून मोग दाखयला कालवारच्या दोंगरार, खुर्साचेर, तो दुसरो आपल्याक कॉरस्पॉन्ड जातलो मोग, ताच्या मोगाक जबाब दितलो, ते ना. वेन वी वर सिनर्स, आमी जेजूक फाट केले आसतना जेजून आमचो मोग केला. म्हणटोच काजाराचो मोग म्हणटा तो बायल ओकोल रावना, हो चेडो आपणाक मोग दितलो वो ना, ताचेर दवरलेलें ना. इट इज माय ड्युटी टू लव माय हजबंड. आनी घोव पळयना ही बायल म्हाका मोग दितल्यो, ताचेर इमॅटेरियल. एका दादल्याचें काम, घोवाचें काम बायलेक मोग दिवंक, बायल मोग दिवं वो ना दिवं. दिस इज सेल्फलेस अनकंडिशनल लव. तर काजारी जिवितांत हें उणें जालां. आनी देखून आयज वयतातूय काजारां मोडटात. कित्याक? सेल्फीश लव. आमचो आतां काजारांत भितर सरला तो मोग सेल्फीश मोग. हांव एके वस्तोरेक वळखता. ही वस्तोरी तिगांक चौगांक कितें भुरगीं तिका. घोव तिका मेळ्ळो बेबदो नंबर 1. रातचो पियोन येवन तिका मार फार कोत्तालो, घरांतली भायर घालतालो. हो बेबदो झांकोन झांकोन न्हिदल्या उपरांत भुरगीं दार उगटें करून बायलेक भितर, मांयक भितर घेतालीं. पूण चुकोय नासतना एवरी डे दिसपोटी ही बायल मिसाक आस्त्या तोंडान फादर म्हूण जाप कोत्ताली. कोणूय लोक मेवलो आस्त्या तोंडान जाप कोत्ताली. म्हजे लागीं एका दिसाक उलयली तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, कशें तुका आस्तें तोंड करूंक येता? तूं इतलें सोंसता तें हांव जाणा. तुका घोव मेळ्ळा तो एक व्हडलो खुरीस. कितें करचें फादर? साक्रामेंताचो घोव न्हय, खुरीस खांदार घेतला तो व्हरोंक जाय न्हय. आनी इतलो बरे भाशेन तिणें हो खुरीस व्हेलो. आयज तिचो घोव जाणटो जावन घरांत आसा. आयज ताच्यानी बारांचेर वचूंक जायना. आयज ती ताका कोप हाडून दोनपारचे एक काल्स, रातचे एक काल्स दिता. आयज ताच्यानी तो मारफार करता, मारफार करूंक जायना. पूण आयज ही वस्तोरी हॅपी आसा. सगल्या भुरग्यांक काजार केल्यान आनी हॅपी आसा. घोवाचें काडटा. हें तें काजार म्हणटा तें. घोव तुका मोग दिवं ना दिवं, बायल तुका मोग दिवं ना दिवं, इट इज युअर ड्युटी एज अ पार्टनर टू गिव लव. तूं मोग दी. दुसरो मोग दितलो ना ते पावोन रावो नाका. आयज बिकॉज वी आर सिकींग लव फ्रॉम द अदर सायड, दॅट्स द रिजन वाय आवर मॅरेजीस आर अ फेल्युअर टुडे. कितलीं काजारां मोडटात. आनी काजारां मोडले उपरांत कितें जाता परिणाम भुरग्यांचेर? हांवें एका भुरग्याक 10-12 वर्सांचो भुरगो, व्हेरी इंटेलिजंट, शार्प, तकलेन एकदम हुशार, फुटबॉल खेळपाक नंबर 1, very jolly boy तो वर्षी otherwise, but I could see every time I look at him, his face was gloomy. कित्याक माय आनी पाय घरांत उलयनात, माय आनी पाय एके रुमांत रावनात, माय एका टायमार जेयता, पाय दुसऱ्या टायमार जेयता. शिकलोली, दोगांय बरी शिकलोली मनशां, पूण तांचे मदें फूट तांणी पेपरान डायवर्साक घातल्यात. एंड होचो परिणाम भुरग्याचेर. तूं जेन्ना घोव आनी बायल एकठांय रावनात, वो एकवट काजाराचो सांबाळिनात, मार बसता तुज्या भुरग्यांक. यू आर प्रोड्युसिंग इंजर्ड चिल्ड्रन, सायकोलॉजिकली डॅमेज चिल्ड्रन. भुरग्यांचेर कितलो फार येता, भुरग्यांक कितलें लुकसाण जाता तें तुका खबर ना. चीत भुरग्याची. तूं घोव बायल झगडचे पयलीं, सेपरेट जावचे पयलीं भुरग्यांचें चीत. कसलीं भुरगीं तूं प्रोड्यूस करता, ह्या समाजाक कसलीं भुरगीं दिता.
इंजर्ड जालोली, डॅमेज जालोली भुरगीं तुजो गुन्यांव, मायचो पायचो तुमचो इगो इतलो हाय आनी तुमच्या इगोक लागून भुरग्यांक तुमी डॅमेज करतात. चिंतात भुरग्यांचें. ही फाल्यां भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटच ही तशीच इंजर्ड सिटीजन जातली, इंजर्ड इगोर्जेची भुरगीं जातली. तर भुरग्यां पासत तरी चिंतात, सॅक्रिफायस करात, काजारी जिवितांत सॉरी म्हणूंक शिकात, थँक्यू म्हणूंक शिकात, प्लीज म्हणूंक शिकात. हांव सांगतालो मॅरेज इज अ कव्हनंट ऑफ लव बिटवीन मॅन अँड अ वुमन विथ ओपननेस फॉर प्रोक्रिएशन. उगटो कुटुंब उगटें भुरगें वचून येवंक. आमचीं कुटुंबां खरेंच उगटीं आसात भुरग्यां वचून येवंक. एक तारवटी भुरगो, ताका जाय हांव उलयलो, आरे बाबा काय बरें घर काडलां मरे, तें कितलें सोबीत दिसता, दुडवांनी तूं बरो आसा, आनी एकूच भुरगें हाडलां रे संवसारांत. ह्या दादल्याचो जबाब म्हाका कितें सांगता जाणा दादलो, फादर म्हजे बायले लागीं तूं मातशें उलय, ती एकूच पुरो म्हणटा आनीक भुरगें नाका म्हणटा. खूंय पावलो आमचो येस्ताद, एकूच भुरगें पुरो. देवान कितें सांगलें आदोवेक, वाडात आनी चोडयात संवसार भरात. तुमी कितें जुरामेन दिल्लो क्रिस्पेराच्या दिसाक, तिसरो विचार तुका पाद्रीन विचारलेलो, देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक तूं तयार आसाय. आनी जुरामेन दिल्लो तुवें आल्तारा मुखार, ओय देव दिता ती भुरगीं घेवंक हांव तयार आसा. खूंय गेलो तो जुरामेन? एक भुरगें, दोन भुरगीं पुरो. यू सी द सिट्युएशन इन द होल ऑफ गोवा टुडे. आमच्या गोंयच्या इगोर्जांनी वचून चौकशी करात, स्टडी करात, रिसर्च करात. ऑलमोस्ट एवरी चर्च ऑफ गोवा द डेथ्स आर मोर दॅन बर्थ्स. आमच्या इगोर्जांनी गोंयच्या मोरना सुबेज आनी जोल्म थोडे बॅप्टिजम जायच नात, जायच नात. हांव आतां कामोर्लीच्या इगोर्जेंत आसा. आफ्टर 6 months 6 म्हयन्यांनी हांवें बातिजात केला. मोरना म्हयन्याच्या म्हयन्याक 2-3 जायत आसात. And this is the situation almost in every church of Goa. We the Goan Christians are endangered species. We Goans are endangered species. काबार जाता आमी गोंयकारां, कित्याक आमची भुरगीं जायनात. थोडे म्हाका समजा लोक सोडून गेला न्हू, अरे सोडून गेला, भायर गेल्यार तांची भुरगीं खूंय जातात, तांची सारकीच जायनात. सो भुरगींच जायनात आमची. आमी भुरगीं जायना म्हणून भुरगीं रचोन हाडिना संवसारांत. वी आर लिव्हिंग अ सेल्फिश लायफ. सेल्फिश लायफ. वी वॉन्ट टू एन्जॉय. भुरगीं आसा ताका बरें न्हेसूंक पांगरूंक खावंक जाय, आनीक भुरगीं नाका. वी वॉन्ट टू सॅटिस्फाय द ग्रीड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड नॉट देयर नीड्स. आमच्या भुरग्यांची आस बागोवंक सोदता हांव, तांकां गरज ती दिना हांव. And we have to give the children what they need and not satisfy their greeds. We are spoiling our children. भुरग्यांक पिड्यार करता आमी सगळें हें आनी तें दिवन. भुरग्यांक गरज तितलेंच दी, नाका तितलें दिनाका. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हांव जायते फावट काजाराचे दोतनी घेतात तांकां अशें सांगता, सगळें काजाराच्यो वस्तू सेटल जाले उपरांत both you and wife both start praying and this prayer, Lord, make us worthy to be parents of your child. देवा तुज्या भुरग्यांची आवय बापूय जावंक आमकां तयार कर. आनी मागीर प्रेग्नंट जाले म्हूण कोट्टूच घोव आनी बायल दोगांय हाताक धरात, उपोटार हात दवर आनी देवाक आर्गां दी. लॉर्ड, थँक यू फॉर मेकिंग अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड. थँक यू लॉर्ड फॉर दॅट यू हॅव फाउंड अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड.
तुझ्या भुरग्याची आवय बापाय जावंक आमकां विचून काडली देखून देवा तुका आर्गां. आनी 9 म्हयने एवरी डे चुकोय नासतना माग देवा लागीं, देवा तुवें म्हाका हें भुरगें रचून हाडलां म्हज्या कुसव्यांत, ह्या भुरग्याक स्टॉन्च कॅथलीक कोर, अखंड भावार्थाचें कॅथलीक कोर. ह्या भुरग्याक बरें गिन्यान दी, विजडम. ह्या भुरग्याक सगलें वायट विघ्न येता तांतलें राख, ह्या संवसारांत कितली म्हूण वायट आसा हे वायटांतलें राख सांबाळ. ह्या भुरग्याक बरी भलायकी दी. ह्या भुरग्याक खालती कोर, हंबल कोर, कित्याक आतांच्या भुरग्यांचो इगो बरो हाय जाला. आनी द लास्ट थिंग, ह्या भुरग्याक एका दिसाक व्हड मनीस कोर. ह्यो वस्तू चुकोय नासतना एवरी डे माय आनी पाय तुमी मागलें जाल्यार 9 म्हयने भुरगें पोटांत आसतना तूं मागता 100% हें भुरगें बरें जावंकूच जाय. आयज आमच्या भुरग्यांचो कॅथलीक फॉर्मेशन चुकलां. आयज भुरगीं आमच्या धर्मा भायर कोणा कडेन मेळटा ते कडेन काजार जातात. आनी विचारलें, अरे बाबा भुरग्यांचो फुडार कितें, तूं त्या धर्माच्या मनशाले काजार जाता. लेट द चिल्ड्रन डिसायड वेन दे ग्रो अप. भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटूच तांकां धर्म खंयचो जाय तो विचून काडून दी. आनी तुका धर्मांत शिकयल्लो, तुका बाप्तिस्म दिल्लो, क्रिस्तांव धर्म हाडले खंय गेले? माय डियर पेरेंट्स, वी आर मिजरेबली फेलिंग in giving due immunity, Catholic immunity to our children. आयज आमी भुरग्यांक बरें न्हेसूंक दिता, बरें पांघरूंक दिता, बरें जेवण खाण, बरें इस्कॉलांनी घालता, स्विमींग क्लासीस, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. हॅव यू गिवन गॉड टू युअर चायल्ड? तुज्या भुरग्याचें फेथ फॉर्मेशन सारकें केलां तुवें? जाल्यार सगलें तुवें दिलें, पूण देव दिवंक ना तुज्या भुरग्याक. कसलो फायदो? कसलो फायदो? ह्या उतरांनी सांत इनासान सांत शेवेराक बदललो, सगलो संवसार जोडलो, पूण वतमोन देंवचाराक दिलो, मनशाक कसलो फायदो? तीच उतरां घेवन हांव म्हणटा, तुमी भुरग्यांक सगलें दिलें पूण वतमो भुरग्यांचो राखूंक ना, वतमो देंवचाराक दिलो, जाल्यार ओ पेरंट्स कसलो फायदो?